Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Sir. जास्त चढ करून होळी जाल्यानंतरच शपथ ग्रहण सोहळा जो असा मुख्यमंत्री आणि बाकीचे मंत्रिमंडळ हे त्यांना जातले. सगळ्या स्टेटीन तशेंच आसतले. सगळ्या स्टेटीन तशें. होळीचे 5 दीस जावन न्हू ते आमी 5 दीस. ते नक्की आता कशें आसा आमचे वेगळे आनी थंयचे वेगळे आनी होळी 2 दिसां भितर तेंचे सगळें सोंपतात. होळी जाली म्हणजे सोंपलें. गोंयांत मातशें आमचे वेगळें आसा न्ही. गोंयांत बरेच दीस ती होळी वगैरे चलता. मिनिमम कोणे 5 दीस 7 दीस. आमी बरी कामां त्या टायमा हातीन घेना अशें आसा. अशें एक आमचे एक दिसान एक 5 दीस आमी पाळटात अशें एक आसता न्ही. इट डिपेंड न्ही. त्यामुळे थंय वयर अजून त्या संदर्भातलें इन्फॉर्मेशन अजून आमकां येवना. ते कितें येतकच मागीर आमी फुडलो प्रोसेस करतले. जितले डिले जावपाक लागले तितले मुख्यमंत्री चेंज जाता काय बसल्यो गजाली. कितें जाता स्पेक्युलेशन वाडटा. कशें जाता की गरज नासतना त्या संदर्भातले अननेसेसरिली हें वाडटें बरोबर आसा तुमचें. पण कशें आसा की नॅशनल पार्टी असल्या कारणान आमकां जाय ते निर्णय हांगा घेवंक शकचे ना त्या संदर्भात. ते ऑब्झर्व बी येवपाचें आसता पण ते शेड्यूल तरी ठरयला काय तेवूय बी पार्लिमेंटरी बोर्ड. कारण आज पासून अधिवेशन बजेट सेशन सुरू जाल्लें आसा पार्लिमेंटाचें आनी त्यामुळे हे केन्ना तरी ठरतकच ते आमकां कळयतले. पार्लमेंटरी बोर्डान अपॉइंट केल्या मनीस ना अजून आमकां तरी इन्फॉर्मेशन ना. तांच्यांनी केलें जाल्यार पण ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आमकां अजून घेवं नाका सुद्दां सरकारान घेवं नाका म्हणून तुमचे आमदार प्रेस कॉन्फरन्सी बी स्टार्ट जाले तेचे घेवपाक. कशें जाता की आमचे आमदार आसात पळय तेंच्यांनी बऱ्याच जाणांचो विरोध त्या गोष्टीक आसा अशें तांच्यांनी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान नमूद केल्लें आसा. तेंची घेवप न घेवप हो निर्णय काय हांव घेवंक शकना. आनी संपूर्ण निवडणुकीच्या दरम्यान म्हणजे आमचे पयलीं जे दीस जाले आमकां की तांचे बरोबर अलायन्स करप वगैरे त्या वेळाचेर म्हजे काय उलोवणे तांचे कडेन नासले. ते आमचे केंद्रीय नेते तांचे कडेन संपर्कान आसले. ते डायरेक्ट केंद्रा कडेन संपर्क सादता अशें त्यामुळे म्हजें तेंचे कडेन काय उलोवप जावना. इंटरॅक्शनूय जावना. केंद्रा कडच्यान कितें कळ्ळां अशें कांय कळूना. तेंचे लेटर जें आसा तें लेटर म्हजे कडेन पावल्लें आसा. ते नॉट म्हणजे इनडायरेक्टली अशें म्हजे कडेन आयलें. म्हजे कडेन डायरेक्ट पावना ते काय नाही. पण सीएम सिलेक्ट करपाक सुद्दां कितें असो प्रोसेस आसतलो काय जे सीएम फेस म्हणजे प्रमोद सावंत आमचो पळय कशें आसा फायनल प्रोसिजर जो आसा तो प्रोसिजर इज प्रोसिजर. फॉर्मेलिटी करपाक जाय. ते कितें आसा तो प्रोसिजर जातलो न्ही. केंद्रान मोगो कडेन तेको मागिल्लो म्हूण मोगो कार्यकर्ते सांगतात. आम्ही जो पळय तांकां पाठिंबो दिला तो त्यांच्या जे पळय केंद्रीय हे आसा तेंचे लिडर त्यांच्या विनंतीक मान दिलो आमी तांकां हो पाठिंबो दिलो आसा. तो बी विना अट तेका मेडिसीन घेवपाचो काय ना घेवपाचो ते ठरयतले. ह्या बाबतींत हे 4 मंडळ पळय आसा कोण शिरोडा कोण मडकय खंयचे पिरवळा खंयचे आमचे फोण्या हेंकां ह्या बाबतींत कांयच खबर ना. जे अज्ञान आसा ह्या बाबतींत ह्या मंडळाक कांय खबर ना. जे उलोवणें जाला ते हाय लेवलचेर जाला. मजगतीं बीजेपीच्या पार्लिमेंटरी बोर्डान गोंया खातीर नरेंद्र सिंग तोमराक निरीक्षक आनी एल मुरुगनाक उपनिरीक्षक म्हूण नेमला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.